करा की तुम्ही एक समाजाचे गोड समाजाचे फंक्शन कितें बंद केलें, कितें एक्झॅक्टली इश्यू तो? तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार प्रसाद गांवकार सावर्डे मतदारसंघात खंय केन्ना येता, कित्याक येता तो म्हाका खबर ना. आनी हांव नकळो प्रसाद गांवकार म्हाजो बरो दोस्त. काल 4 जावन 41 मिनटांनी हांव असेंब्ली भितर आसतना 2 मिस कॉल प्रसाद गांवकाराचे म्हाका, आनी तेजे नंतर ना. फाटल्या 5 वर्सांक प्रसाद गांवकाराचो केन्नाच फोन ना. हांवें ताका 2-3 फावटी फोन करून पळयलें पूण ताचो फोन लागनालो. फक्त इतलेंच विचारपाक की समाजाचें काम कशें चलता. म्हाकाय समाजाचो खूब अभिमान आसा आनी प्रसाद गांवकार जर समाजाचो कितें करता जायत न्ही जाल्यार म्हाका ते आडोवपाचो म्हणून तो प्रश्न येना. हांव इतलेंच जाणा की एक म्हणटा गोड मराठा समाजाचो ऑफिशियल कार्यक्रम मडगांव आसलेलो आनी तो अंडर एडमिनिस्ट्रेटर. आनी प्रसाद गांवकार आनी कितें करता तें हांव नकळो. तेजे कितें पळय तेणें आरोप पळय केला पळय तेकाच खबर आसा. आनी प्रसाद गांवकाराची कसली मिटींग कितें म्हजे कडेन केन्ना तेगे उलोवप जावना. त्या खातीर जें कितें पळय तेणें पळय हांवें कितें सरपंचाचेर दबाव हाडलो आनी कितें केलो म्हणटा पळय न्ही तें सगळें निकालच खोटें आसा. पूण तुमकां कितें अपडेट आशिल्लें की हें जावपाचें, मिटींग जावपाचें समाजाचें? कशें कळटली म्हाका तेगे मिटींग आसली म्हणून? तेणें म्हाका इन्वायट जर केल्लो फाल्यां मिटींग आसा यो रे बाबा तूं मिटींगेक म्हणून जाल्यार तेका सांगतलो आसलो आनी म्हाका कळटलें आसलें. तो केन्नाच खंयच्याच मिटींगेक कसले म्हणटा ते कितें मिटींग बी घेत जाय ते जाल्यार म्हाका तेचें कांय इन्फॉर्मेशन आसना. समाजाची मिटींग जाल्या तुमकां कोणी तुमच्या थंयसर लोकलांनी बीन सांगलेलें की बाबा समाजाची मिटींग म्हणून कशें समाजाची मिटींग कोण घेतलो थंय? समाजाची मिटींग घेतली जायतली समाजाच्या प्रत्येक मिटींगेक जेन्ना मिटींग पळय जाता पळय न्ही तेन्ना म्हाका कळटलें हांव वयतां आनी म्हाजें खूब काम आसा समाजा लागून. प्रसाद गांवकाराचें कितलें काम आसा तें हांव नकळो. एलिगेशन कित्याक केलें म्हणटा तर एलिगेशन तो कितें आसा तेका तो म्हाजे कोतान तुका सांगता तो विरोधकाचो हे आसूं शकता, पुरस्कर्ता आसूं शकता. कित्याक त्या मतदारसंघांनी कांय करप शक्य ना. तो येवन तें करूं शकता. आनी कांय ते पॉसिबल ना. पूण तेजेर निर्बंध हाडले न्ही गोमंतक गांवड मराठा समाजाचे. त्या खातीरच तुमकां सांगलें न्ही आतां क्लियर केलें पळय की एडमिनिस्ट्रेटर जो पळय अपॉयंट केला त्या एडमिनिस्ट्रेटराचे एक सर्क्युलर आसा आनी तेजे प्रमाणे कितें केल्लें आसा तेजे प्रमाणे ऑलरेडी कार्यक्रम जो जावपाक जाल्लो गोमंतक गोड मराठा समाजाचो तो मडगांव जावपाक जालो. आनी आतां म्हाका हें कोणी तरी सांगलें की प्रसाद गांवकार तुजे अशे आरोप केला. त्या खातीर लोकांकय कळपाक जाय की कित्याक आरोप केला आनी कितें केला तें तेका खबर आसतलें. पूण म्हाका तेजे वेअर अबाउट्स म्हाका खबर ना आनी म्हाका जाणून घेवपाचेंय हें ना, गरज ना.